पळोवपा आसा ताजें कितें ऑब्जेक्शन बी हाडल्या लोकांनी? हा मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्मागांव तालुक्यान मार्मागांव कॉन्स्टिट्युशन करपाचो आशिल्लो ताजो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपाक खातीर आयलो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला 4 ऑर्गनायझेशन मेळून हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इज अ बीग इव्हेंट. हो जर इव्हेंट आयल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतल्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो. आणि वास्को मार्मागांव तालुक्यांत अशा पद्दतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें. सो म्हजे बरोबर मार्मागांवचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्यांक मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी ताका सगळ्यांक मेळ्ळो. ताज्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें, अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तो करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार असो 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं कितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करता. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता. असो विशय आसा. Sir, already decided, sir. You already decided when you shift to decide that. So you met Date postponed. so different official मेळ्ळे. So official Sir, confirm जालें न्ही सर, when you shift जाता म्हणून?